मोगाळ कार्मेल किरण कार्याच्या वीक्षकांनो तुमकां समेस्तांक ह्या कार्याक हांव स्वागत मागता. आयचो नियाळ करच्याक आयचें वाचप आमी आयकुया. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजून म्हळें, हाय तुमकां शास्त्र्यानो आनी फारिजवानो, कपट्यानो, वडत लावांचो, शेपीचो आनी जिऱ्याचो धांत एक वांटो तुमी देवाक दितात, पूण नियमशास्त्रांतल्यो चड गरजेच्यो संगती म्हणजे न्यायनीत, दयामया आनी विश्वास तुमी सोडून सोडल्यात. ह्यो तुमी करूंकूच जाय आसलेल्यो संगती, पूण त्योय सोडच्यो न्हय. वाट व्हरतल्या कुड्ड्यानो, खिमस तुमी गाळटात पूण खरें सगळ्यांच गिळटात. हाय तुमकां शास्त्र्यानो आनी फारिजेवानो, खपाट्यानो, कोपां आनी ताटां तुमी भायल्यान नितळ करतात, पूण भितरल्यान ती बरल्यांत लुटीन आनी स्वार्थान. कुड्ड्या फारिजेवा, कोप पयलें भितरल्यान नितळ कर, तवळ तें भायल्यानय नितळ जायत. देवाचें उतर हें, वाकली तुका क्रिस्त. जेजू क्रिस्त मोगाळ भावण आनी भयणीनो, खिमस तुमी गाळटात, खरें सगळ्यांच गिळटात.
फरिजेवांक आनी शास्त्र्यांक जेजून एक हल्क करून आसली ती स्थिती तांच्या तोंडार मारचे पळयतना कशें भोगता आसूंक भोगता न्ही गे. आज आमी त्या फरिजेवांक बोट जोगचें गी आमच्या थंय आसलें फरिजेव पळोवन इल्लेशें पळोवन ताका आरसो धरता जेजू म्हणून तें समजून घेवन त्या संगतीन भायर येवंक प्रयत्न करचे. देखून आयज नियाळ आमी सुरू करतना पयल्यान जें कितें जेजू हांगा सांगता भाऊ हास्यास्पद दिसता, बरी एक कॉमेडी दिसता. किमस ल्हानशीक संगत तें घालचें आनी खरें सगळ्यांच गिळचें. खरें म्हळ्यार कळ्ळें म्हण चिंता कॅमल वणटे येदी ओडमण जात कशी गिळची. कॉमेडी म्हणल्यार बरें जेजू सांगता हांगा, पूण नीज आसलें सांगता. तो म्हणटा ल्हान ल्हान संगती विशयान बारी केअरफूल तुमी, पूण निजायकी नियमशास्त्र असो सार कितें आसा. निजायकी नियमशास्त्र कितें सांगता, कितें सांगता न्यायनीत दयमय विश्वास तें सोडून सोडलां आनी बायल्यान बरो आडंबर करनासात. खालच्या दिसा तशेंच फाल्यांच्या दिसा मातेवाच्या वांजलाच्या 23व्या अध्यायात म्हणून जेजून करची कठीण परीक्षा ह्या कठीण फरिजेवांचेर आनी शास्त्र्यांचेर आनी मलगड्यांचेर जेजून दिवची एक फर्माण आमी पळयता. सुणो काडलेल्या फोंडा बरी भितर भरलां सगळें मेळ्ळें आनी भायल्यान तुमी सोबीत दिसतात. आमी आयकता यस वांजलाच्या मुखल्या मेटांनी. भाऊ न्हू बहिणो कितें सांगूंक कशें येता. सादारण एक 2 वर्सां आदीं एका स्त्रीयेन फोन करून सांगलें फादर लँडलायनीक आयिल्लें तें फोन आनी म्हज्या रुमाक येवन पावलें तें फोन. म्हणाली फादर तुमचो नमान बाळूक जेजू म्हयनाळें पत्र बरें करून येता, पूण फादर तुमी त्या नमान बाळूक जेजू म्हयनाळ्याच्या मुखल्या पानार जेजूचें पिक्चर घालनाकात फादर, जेजूचें पिक्चर आनी घालनाकात. अरे कालन जालें गे कित्याक गे म्हळें. न्हय फादर तुमचो बूक आनी बरो बरो येता, वाचूंक आनी बरो बरो जाता, पूण वाचल्या उपरांत आमी कालन करचें फादर, वाचल्या उपरांत पाळचें. न्हय फादर वाचल्या उपरांत त्या विशयान न्हय वो बूक कालन करचो गे म्हणून. बूक कालन करचो म्हणून न्हय आमी सांगचें पडलें गे. न्हय तो आमी वचून अंगडी विकता न्हय फादर. वय अंगडी विकल्या उपरांत त्या जेजूच्या फोटोचेर तें कोणें अंगडी सोने बांदचे या आनी कितें बांदचें पळोवंक बरें जायना फादर. देखून तें बरें आमकां विकूंक कश्ट जाता. देखून जेजूच्या त्या नमान बळोक जेजू म्हयनाळ्या त्या पत्राचेर जेजूचें पिक्चर घालनाकात म्हणलो तसलो एक आदेश न्हय एक रिक्वेस्ट आयिल्लें. कितें म्हणटात वय खंडीत जावन ओ पाड रिक्वेस्ट न्हय. जेजू थंय आसचे तें ती मर्याद तें रिस्पेक्ट तें दाखयता, पूण मर्याद आनी रिस्पेक्ट जेजूच्या त्या फोटोक फावो गी न्हय. मर्याद आनी रिस्पेक्ट जेजून सांगल्लें म्हज्या ल्हान भाव भयणीक कितें केलें तें म्हाकाच केलें म्हणून सांगल्लें त्या भाव भयणीक चड फावो जाता. प्रिंट काडल्या एका पिक्चराचेर जेजू कसो आसलो म्हणून आमी कोण पळोवना, कलाकारांनी जेजू असो आसलो म्हणून बरें करून चित्रीत केलां आनी त्या पिक्चराक आमी तितलो मान दिता आनी ताका कितेंय जालें तर जाल्यार आमकां दुखता. तर जेजूचें नीज पिक्चर नीज रूप जावन आसल्या मनशाक आमी खेळटना ताका कितेंय करतना कशें जायना. कामाचें ताका बरो सांबाळ दिवचो सोडा, जायते फावटी बरें पोटाक दिवंक की आमकां नाका. कालचें बेल्ट शेल्लें दिवून ताका बरें दिलें जाल्यार हंकार मारतात, माथ्यार बसतात, पूण सांगची नात गे आमच्या मदें. आनी असलो सुख सैलाप करची नात गे. हांवें त्या स्त्रियेन सांगलें म्हणून सांगचें न्ही. जेजूकू थंय पिक्चरान पळोवन ताच्या इमाजीक पळोवन नमस्कार करून उमो दिवन आनी बारीक आडंबरां करून बायलांनी हें करची. आपल्याच घरा त्या काम करच्या त्या भुरग्याक त्या एका गतदार नातल्या त्या स्त्रियेक जावंक पुरो, शिकाप नातल्या त्या व्यक्तीक जावंक पुरो इन्सल्ट करची नात. किमस गाळटात आनी खरें सगळ्यांच गिळटात. हें जेजून सांगलें हें फरिसायकपण. बाबा आनी भयणी खरेंच मानत आमी मांस खायना फादर, मांस खायना मासवे खायना, खाली रांदयस
खूब बरें. त्याग प्राजीत आमी करीचे, कित्याक जेजूनय उपास केलो, जेजूनय त्याग केलो, आनी जेजूच्या ह्या निमाणे दीस आमी ते मोती खाण नियाळ करतना आमी थोडी दंडवण केल्यार भोव बरें, भोव बरें. पूण मांसांकय नासतना न्हीद पडना कली मांसां मनशांची. तांकां दूख लावचें, तांकां गाळी हाडचे, तांच्या विशयान खबरो करच्यो, खोडी काडच्यो, बिल्लो मारचो, असलें करनासतना बिलकूल न्हीद पडना. तुवें मांस खायनासतना रांदय खावन या उपाशी न्हिदल्यार कांय फायदो ना. कित्याक त्या व्यक्तींक केन्ना तूं दुखयताय, सूख रितीन ताचेर अपप्रचार करताय आनी बिल्लो मारताय, कोणाक जालें तें दूख? न्ही त्या व्यक्तीक मात्र तें दूख तुवें तुज्या देवाचेर थापरलें बरें जालें ना गे. किमस गाळताय, खरें सगळ्यांच गिळताय. रेतिरो नोवेना मागणें कितें एका जाग्यातावन आनी एका जाग्याक भोव भक्तीन वेचें. पूण आयतारा दीस म्हयन्यांत एक जमत आसा, एक जमत. वाड्याघरांनी सांगाता येवन न्ही मात्र मागणें भगार आमच्या वाड्यान कितें समस्या आसात, कितें कश्टण आसात, एकामेकाच्या जिविताक स्पंदन करचें तसलो एक अवकाश आसा. कोणाक वचूंक फुरसत आसा? पयस पयस नोवेनाक वचूंक फुरसत आसा, पूण थंयच शेजारा वाड्या जमती वचूंक बिलकूल जायना. हांकां पाद्र्यापांक कितें, तांकां खंय समजता. आमकां हप्त्यान असो एक रजेचो दीस, त्या दिसाय आमकां समाधान करसूंक सोडनात. सांगची नात, नात, खंडीत नात आसा. देखून वाड्या जमत तें बरो आसूं दी, कोणाक जाय वाड्या जमत? शेजारची कोणाक जाय? आमकां कोणाची गरज ना, कोणाची गरज ना. आमी डायरेक्ट देवा सरशी येता, डायरेक्ट देवा कडेन उलयता. देखून शेजारची ती ही सैरी धैरी कोणी नात, देवा कडेन डायरेक्ट उलयता. खरें सगळ्यांच गिळटात. भाऊ न्हू बहिणीनो, फारिझेवपण या कपटीपण आमच्या जायत्या व्यक्तींच्या रक्ताच्या कणाकणांत रिगला म्हण येता. हिपोक्रिट्स, कपाट्यानो, जेजू पवित्र पुस्तकांत भोव तीक्ष्ण रितीन खंडन करचें जर एक पताक आसा, कपाटीपणाचें पताक, कपाटीपणाचें पताक. कपटा संन्यासी म्हणटा आमी. आतां कपटपणाचो उद्देश कितें? आमी जायते फावटी आमी कपटपणाचो वेस पांगरता. कितें उद्देश? उद्देश कसो? फटोवचो, फटोवचो, फटोवचें. वय कोणाक फटोवेत? मनशांक, जायत्या मनशांक फटोवेत. देवाक बिलकूल फटोवंक साध्य ना. तूं फटवून पडनाय म्हणून आमी मागण्यान म्हणटा. देवाक फटोवंक साध्य ना. तो आसा तशें पळयता, कांय दाखोवंक साध्य ना, कितेंच मुखवाड घालूंक साध्य ना, संपूर्ण आसा तशें पळयता. थोडे तेंप आदीं टीव्ही लायले, वो गणेशा दूद पियेता, कितलें दूद वतल्यारय खाली जाता. लोक जायत बेप्पा बरी गेलो, नमस्कार केलो. मागीर पळयतना तांणी एक बारीक एक वायर दवरलें, खंय वतात पळय तेणें सेकलान दवरलें आनी बरें डेकोरेशन केलें, कोणाक दिसना. त्या वायरांतल्यान दूद भायर येतालें. टीव्हीचेर दाखयलें. आनी एक स्वामीजी म्हणलो, हांव एका भुरग्याक जिवें जिवें उलपायता आनी 20 दिसां उपरांत 21 दिसां उपरांत त्या भुरग्याक जिवंत करता. जायते गेले बेप्पा, पळयलें, उलपायलें, आनी राखून रावले. पुण्याक मोतींत थोडी बुदवंत गाय आसले गेले, सत सोदून काडलें. ताणें थंय मंकोड केल्लो, मॅजीक केल्लें एका रितीन, आनी त्या भुरग्याक लिपोवन दवरलें. अणुदाक दिनासतना ताका कश्ट दिलें त्या भुरग्याक, कांय एक 12 वर्सांच्या चेडू भुरग्याक. अनाथ तें खबर मेळ्ळी. कपाट, कपाटपण, मंकोड करचें, फटोवचें, फटोवचें. भाऊ न्हू भयणीनो, हें फटवून घालचें मनशाचें सैम जेजू सोसूंक आशें ना, बिलकूल सोसीना. खंडन करता, तीक्ष्ण उतरांनी खंडन करता. जर तुजें थंय तें आसा, तो खंडन करता, तो सोसीना. तूं कितलें मागणें कर, राजी ना. ह्या संगती सांगता राजी नांत ना, बिलकूल ना. त्यो संगती आमी वळखून घेवचे. देखून ताणें सांगिल्लें, फळां पळया आनी रूख कसो लोगी म्हणून सांगा. फळां वरवीं रूख कसो म्हूण सांगयेत. म्हणजे
एका व्यक्तीक बैलान पळोवन ताची सबाय पळोवन ताची उतरां पळोवन तो कसलो नाटक करता, कितलें बरें मागणें करता म्हणून पिसवा नाका. ताचें काम पळय, तो तें करना तें कोणेंय ऑब्जर्व करिनातलें तेन्ना तो कशें चलता तें पळय. कोण दुर्बळी धाकटी आसतना, ल्हानविकां आसतना तांचे संगी तो कशें चलता तें पळय. तें फळ. जर तें फळ पाड, जें कितें बैल्यान तो करना आसा पळय तें बनावट. आमी जायते पटीन फटवून पडटा. कित्याक आमी बैल्यान मात्र पळयता, तें वरोवन पळोवंक वचना. जेजून सांगली ती उतरां, रूख आनी फळ. आनी एक ताणें सांगलें, साब्बाता दिसा जाय जाय म्हणून गूण करता. ताका दुसरे दिसी आसलें. एक दिसी नगो सोदिकारी म्हणटा, तुमकां गूण जावंक जाय जाल्यार हेर दीस आसा त्या दिसांनी येया. साब्बाता दिसा कित्याक येतात? वो साब्बाता दिसात गूण करता, जाय जाय म्हणून करता. कितें करता? तांकां शिकोवंक कशें येता, सांगूंक कशें येता? तुमी साब्बात म्हणून कितें मानून आसात, कितें करनासात ती सूख. तुमी खंयच्याक प्राशस्त दिजें तें दिवंक नात. तुमी सारकी प्राशस्त दिवंक आवाश येता म्हणून तो शिकयता. आनी म्हणटा, साब्बात दिसा कोणी एकल्याचो पाडो या गाडाव बांयत पडले जाल्यार तुमी काडनात. वगत बसतात साब्बात म्हणून, दुसऱ्या दिसा काडया म्हणून वगत बसतात, तें काडटात. तर साब्बात दिसा पाड्याक या गाडवाक बांयतल्या पडून कश्टोंच्या काडी येत जाल्यार ह्या अब्रामाच्या पुताक, ह्या अब्रामाच्या धुवेक इतली वर्सां कश्टोन आसल्याक सुटका दिवची सारकी न्ही. जेजूचें लॉजीक पळया, समजूंक कशें येता. थंय कापाटीपण, मनशाचें कापाटीपण. पळोवन न्ही भयणीनो, आनी एक कडेन जेजून खंडन केल्लें आसा. संप्रदाय पाळटात, मनशान केले संप्रदाय पाळटात, देवान दिल्ले उपादेश सोडून सोडतात. कोरबान म्हणलें तसलें उदाहरण दिता. कोरबान म्हळ्यार जर देवाळाक काणीक दिली या तें दिलें हें दिलें, आपल्या आवय बापायक मान दी म्हणून सांगलो तसलो चवथो उपादेश म्हणयेत. म्हणजे आवय बापाय तें एकल्याक आसची जबाबदारी पाळूंक म्हणना तर जाल्यार हांवें तुका दिवचें, तुका पळोवन काणून हांवें देवाळाक दिवून जाला म्हणून सांगून कोरबान म्हणून सांगल्यार जालें. मागीर कोणाकच त्या व्यक्तीक आपल्या आवय बापायचेर कसलीच जबाबदारी ना म्हणलें तसलें सूख शिकोवन ह्या फारिजेवांनी हाडिल्ली. जेजू तें खंडन करता. खंडन करता कित्याक? देवाचे उपदेश वडगी मनशाचे संप्रदाय वड. कपाटीपण. मनशाचे संप्रदाय तांकां वड जाले. कित्याक? मनीस पळयता, देव पळयना न्ही, देवा कांय कळना न्ही, देव कांय सांगना न्ही, देव सगळें सोसून व्हरता न्ही. मनीस मनशाक कळटा. मनीस तें पळोवन एक जजमेंट दिता, बरो म्हूण सांगता. भाऊ आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत खंडीत जावन आमी एक घडी बसून वारोवन पळयलें तर जाल्यार आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत थोडेंपणी कपटपण आसा. हें आसत, हें आसत. Some sort of hypocrisy is there in everyone's life. एकलो बरयणार म्हणटा, You are what you are when you are alone. तूं एकलोच आसतना तूं कितें आसाय पळय, तो तूं निजायकी जावन आसाय. एकलोच आसतना तूं मेळ्ळी चिंतन तुज्या मतींत गुंडायताय आनी बैलान तूं भगेवन म्हणून पासारताय जाल्यार तूं मेळोच. एकलोच आसतना तूं स्वार्थी जाल्यार, तूं हेरां सांगात व्हडलें धर्मिश्टा बरी चल्लोय तर जाल्यार तूं स्वार्थीच. एकलोच आसतना, तुज्या कुडांत आसतना तुज्या देवा कडेन मागूंक तुका दिंबी घालूंक पुटवाना तर जाल्यार, हेरां मुखार दिंबी घालून आत वयर घालून तुवें व्हडलें हरदें बडयलें तर जाल्यार तूं हांकारीस. एकलो आसतना तुज्या देवा मुखार तूं कसो आसाय तें गरजेचें, तें भोव गरजेचें. पळोवन न्ही भयणीनो, आमच्या जिवितांत जायते पटी किमास आमी गाळटा, खरें आमी गिळटा. कपटपण आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आसा म्हूण सांगीत. कित्याक गाय? कारण कितें? थोडे तेंप आदी एक स्त्री म्हणाली 6 वर्सांच्या भुरग्याक हाडून, फादर हाच्या तोंडांत येवन चोस फटीच फादर, दुसरें खायना ना. हर एक कडेन फटीत उलयता. 6 वर्सांचो भुरगो दुसऱ्या क्लासीन पडला मात्र फटीत मारता. थोडे तेंप आदी एक समीक्षा चल्ली, एक संशोध चल्लो, भुरगीं फटी कित्याक मारतात गी म्हणून. तिंकय मारूंक शिकतात, कित्याक मारतात? आनी त्या संशोधा प्रकार भुरगीं डिसएपॉयंट करूंक आशेनात. म्हणजे
आपणाक आपणाची आवय या बापय मुळया दितात, रिस्पेक्ट दितात. आनी तांकां म्हज्या विशयान एखादें तिजें ओपिनियन आसा आनी म्हज्या पप्पा मम्मीक हांवें डिसअपॉयंट करूंक नजो म्हणलें तशें जाल्यार चिंता त्या भुरग्याच्या मतींत आसा. आनी एका कुशीन त्या भुरग्याक थोड्यो ओडण्योय आसात. जावं पुरो फ्रिजांत आसलें तें चॉकलेट खावंक सुद्दां काशें जाता. पूण त्याच घडये आवय बापय ते फ्रिजांतलें चॉकलेट खाते हांव खायन तर जाल्यार म्हाका कितें म्हणटीत म्हणलें तशें जाल्यार चिंतापी आसा. कोणी पळयनातलो आसा वचून तें चॉकलेट काडटा आनी खाता. आवय कोणें चॉकलेट काडलें? फ्रिजान चॉकलेट ना काडलें? ना 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 मम्मी. कित्याक? आवयक तो डिसअपॉयंट करूंक अशें ना. ह्या खातीर भुरगीं फट मारतात म्हणून तो संशोध म्हणटा. पळोवचें सारकें डिसअपॉयंट करचें नाका म्हणल्या खातीर सडावत फटी मारूंक सुरू जाता. कपटपण सवकास तशें स्टार्ट जाता. हांव निजायकी इतलो मेळकुटो म्हणून हेरांक कळल्यार कशें? हेरांनी म्हज्या विशयान एक ओपिनियन बांदून हाडल्या देखून त्या ओपिनियना प्रकार तवें चलाचें. भायल्यान भितरल्यान एकलो आसतना कशें चलयत म्हणलें तशें जाल्यार पिशें कन्क्लुजन संपणी जायती आमी घेता. भाऊ न्हू भयणीनो, केन्ना भोंवतणी एक्सपेक्ट करच्यांचो एक्सपेक्टेशन सरता, एक्सपेक्टेशन करच्यांचो संख्या वाडटा तेन्ना तें पोंत पावोवंक तें एक्सपेक्टेशन मीट करूंक तें एक्सपेक्टेशन धरूंक सकनाय तेन्ना फट मारतात. म्हाका हर एकली डिस्टिंक्शन काडीचें रँक काडीचें म्हणून एक्सपेक्ट करनासत तर जाल्यार आनी म्हाका कळीत आसा म्हाका तें डिस्टिंक्शन काडूंक साध्य ना. एकच हांवें कॉपी करचें ना तर जाल्यार आनी कितें कर न्ही तांकां पयशे दिवन हांकां तशें कर न्ही की मार्क्स मेळचे बरी पळयचे ना तर जाल्यार तांचे वेळार बदलान घालचें. पार्शियलिटी केल्या हांवें बरोवन बरयलां पार्शियलिटी केल्या म्हाका निजायकी डिस्टिंक्शन मेळ्ळें जास्त जाल्यार कपटपण फट मारचें ह्या रितीन सुरू जाता. एक्सपेक्टेशन्स ते घेवंक जायनातले तेन्ना. भाऊ न्हू भयणीनो, आमी एक उडास दवरीचे. आमी हेरांच्या एक्सपेक्टेशना प्रकार चलता कित्याक त्या एक्सपेक्टेशना प्रकार चलना तर जाल्यार आमकां ती स्विकार करची नात. एखाद्या वेळार हांवें तें चॉकलेट फ्रिजांतलें सोर्न केलें तर जाल्यार मम्मी म्हाका पयस करीत कोणा म्हणलें हें भुरग्याच्या काळजांत आसा. पूण आमी समजून घेवचें आमी कसलीय जावं देव आमकां बिलकुल नाकारना. गॉड विल नेवर अबॅन्डन यू फॉर वॉट एवर यू आर. तूं कितलोय मेळकुटो जा, कितलोय पातकी जा, कसलंय जिवीत जी देव तुका केदींच नाकारना हें सत. देखून तुवें कपटपणाचो शेलो पांगरची गरजच ना. तूं कितें आसाय तशें तुवें व्यक्त करिये तुज्या देवा मुखार. हांव आयलां पातक्यां खातीर, हांव आयलो असल्या मनशां खातीरूच. म्हज्या पवित्रपणा मुखांत हांव तांकां दिता. जेजूचें पवित्र रगत वारयल्लें तें वाळुल्लें असल्या आमच्या तसल्या पातक्यां खातीर. भाग्यवंता खातीर हांव आयिल्लो न्हय म्हणटा जेजू. देखून कपटपणाचो शेलो पांगरचो हिपोक्रेसी बिलकुल गरज ना. ही संतोशाची गजाल, ही एक संतोशाची गजाल आमच्या भाग्यवंतापाचो. देखून भाग्यवंतपणाचो वेस बिलकुल पांगरची गरज ना. जशें तूं आसाय त्या संगतीन तूं संतोश पाव. तुजें तें उणेपण आसा त्या उणेपणाचेर काम कर, बरें जावंक प्रयत्न कर, तितलेंच. भाऊ न्हू भयणीनो, मनीस आमी सांगता डिच करतात. आतांची ही डिच्ड मी, शी डिच्ड मी म्हळ्यार सोडून सोडचें. कित्याक ताच्या एक्सपेक्टेशनाक ताच्या चिंतपाक पावना जाल्यार सोडून सोडचें. देव बिलकुल सोडून सोडिना. तुवें तुज्या देवाक नाकारल्या शिवाय देवातान पयस वचूंक जायना. तूं एमकोंडा वचना. देव तुका बिलकुल एमकोंडा धाडिना. देव तुका बिलकुल नाकारना. तो सदांच अत्रेगोण राखून रावता. कितलोय तूं पातकी जा हें पवित्र पुस्तका मुखांत आमकां मेळचें आसत. पूण आमी जावंक पुरो डिसअपॉयंट जावन म्हाका वचूंक जावचें ना, म्हाका देव नाकारीत, म्हाका तशें करीत अशें करीत म्हणून आमी आमच्याच मोतीन कितेंय सांगून देवातान पयस वेशां शिवाय देव आमचे तावन बिलकुल पयस वचना. भाऊ न्हू भयणीनो, देवाची प्रशंसा आमी पयलें सोदीची न्ही मनशाची. जर देवाची प्रशंसा आमी पयलें सोदता आनी ती आमकां मेळटा तर हेरांच्या प्रशंसेक कांय उणेपण आसचें ना. हेरांची प्रशंसा आपापींच मेळटली. खरो संतोश खंडी जावन मेळटलो. हेच्या वांजेलाच्या निमाणें वाक्यान जेजून सांगलें, कुड्ड्या फारिजेवा कोप पयलें भितरल्यान नितळ कर, तवळ तें भायल्यान नितळ जाता. कुड्ड्या फारिजेवा आमकां सकाळान जेजू सांगता, हे कुड्ड्या
पयलीं भितरल्यान नितळ कर. तें ताणें मात्र ताच्या गुरपेन तुवें नितळ करचें. तुजे पताक वळखून काणी येवचें. समाज स्विकार करचें. म्हजो देव म्हजो मोग करता म्हणून तें वळखोवचें. आनी सगळें नितळ जातालें. तुवें वेसपण करचें. ताका प्रोटेक्शनाचे व्हडली जाय ते वणद बांदची गरज ना. कुड्ड्या फारीसेवा. भावन आनी भयणीनो, ह्युमिलिटी इज ट्रूथ. खालतेपण म्हळ्यार सत. सत म्हणाली आविलाची सांतेरेस. ह्युमिलिटी इज ट्रूथ. देव आमी हर एकल्यानी खालती जायचे म्हण आशेता. म्हळ्यार सत वळखून घेवचें म्हण आशेता. आनी सत जावन आसा देव. आनी त्या देवान त्या जेजून उगडाप केल्लें सत तो आमकां समेस्त मोग करता म्हणून. खंयच्याच रितीन उण्यान न्ही, संपूर्ण रितीन मोग करता. आनी तो मोग करचे खातीर ह्या संवसारी आयलो. तो मोग रुजू करचे खातीर खुर्सार ताणें आपणो जीव समर्पिलो. पळोवन आनी भयणीनो, आज आमी देवाक दिन वचूंक फोवो. आमी ना फोव तर जाल्यार ताणें आमचो मोग केला. वेसपां करची गरज ना. किमस गाळणं खरें गिळची तसली गत आमकां ना. आमकां जशें आसा तशें स्विकार करचें तसली गरज आमच्या दोळ्या आमी दंप्या. सुमयांची सू तुका आमी अर्घ दिता. कपटपण असो वेसपां करची गरज ना म्हणून तुवें आमकां समजयलां. पूण जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी कपटी जाल्या. भायल्यान एक भितरल्यान एक जिवीत जियेलें. सोमी आमकां आपड. तूं आमकां केदींच सांडिनाय, आमकां सोडिनाय म्हणलें तसलें सत समजूंक दी. फारिजेवपण आमचे थामकान उडय सोम्या. सदांच तुज्या कुशे प्रमाणे जियोंक, न्हय हेरांच्या प्रशंसेक आशेवन जियोंक, बगार तुज्या प्रशंसेक आशेवन जियोंक आमकां शिकय सोम्या. ह्या नियाळान म्हणटो घेतल्या तुका समेस्तांक देव बरें करूं. देव